नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. दर्यादेगांचेर टुरिस्टांक ना वाली एस्मा लावनूय लायफगार्डांचो संप चालूच. मागतात दोबरात पगार. दृष्टी म्हणटा संप बेकायदेशीर. युनियन म्हणटा एस्मा लागना. रिवणा शाळेंतल्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोशी आड खर कारवाय करपाचे भुरग्या हक्क आयोगाचे उतर. टायट जावन येवपी शिक्षकांचेर कारवायची मागणी. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बसकेत शिक्षण माध्यम विधेयकाचो विशयूच ना. मुख्यमंत्री म्हणटा सभागर समितीन विधेयकाचे रिपोर्ट दिल्यार फुडें पळोवया. आणि मराठीचो ज्येष्ठ कवी पद्मभूषण मंगेश पडगांवकर संवसाराक अंतरलो. 86 वर्सांचेर मुंबई मरण. मराठी कवितेक मोठो धपको. मानेस्तान येवपली आर्गां. खबर विस्तारान. दर्यादेगांचेर टुरिस्टांक वाली ना. सरकारान एस्मा लायलो तरी लायफगार्डाचो संप चालूच. बुधवारा संपाचो दुसरो दीस. धरण्याक बशिल्ल्यांक पुलिसांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या जेटी कडल्यान आझाद मैदानार हाडून बसयले. पगार दोबरात करचो म्हणून तांची मागणी. सुमार 650 लायफगार्ड आसात. दृष्टी म्हणटा संप बेकायदेशीर. ट्रेड युनियन म्हणटा तांकां एस्मा लागना. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या संघटनांनी तांकां तेंको दिला. तांची मागणी तडीक लागली ना जाल्यार खंय सगल्यो संघटना आंदोलनात देंवतल्यो. धरण्याक बशिल्ल्या लायफगार्डांक बुधवारा पुलिसांनी अटक केली आणि उपरांत सोडले. आम्ही पर्ने सेक्रेटेरिएट बसलेले. मामलेदार व कलेक्टर कोण आमची एक भयण ती येयली पुलिशेक घेवन. आमकां कित्याक गाय आतां आमकां कळोवंक जाय कित्या खातीर आमकां अरेस्ट केला ते. सरकारान एजमा लायला. एजमा आमकां लागना कित्याक आमी गव्हर्मेंट कर्मचारी न्ही. कित्याक 2 मंत्र्यांनी एग्रीमेंट सायन मारला. 17 कामगारांक घेता. दृष्टी लायफगार्ड कामगारांचे प्रश्न मिटयता हे बरोवन दिला. तरी आसतना तुम्ही जर आमकां अरेस्ट करता एजमा लायता आनी कितें लायता जाल्यार ते आमकां लागना. नेक्स्ट मूव इज वी कंटिन्यू विथ आवर सत्याग्रह हियर और एनीवेयर. इवन सपोजिंग वी आर अरेस्टेड हियर वी आर थ्रोन इनसाइड द जेल. हा सत्याग्रह विल कंटिन्यू. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी लायफगार्डांच्या मागण्यांक तेंको दिला. लायफगार्डांच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार सगळ्यो सरकारी संघटना खंय आंदोलनात देवतल्यो. But as a leader, we are meeting here today to express our solidarity with the Drishti workers. We are fully supporting for the demand of regularization under tourism department or tourism corporation. Fully supporting them, and if the strike is there, we will bring all the, including the government employees, on the roads. Yes, सरकारांच्या ज्या पैकी कर्म केल्ले आसा ते एंटी लेबर क्लासीचे कर्म हे. दिस इज अगेन्स्ट हे आमी कर्म पैकी केल्ले आसा. वी आर कंडेमनिंग दिस. वो सरकार इज एंटी लेबर सरकार. वो जे पळय डिमांड पळय हे पळय सायन जाल्ले आसा एमओयूचेर तेंचे हे सॉल्व करचे हे. दृष्टी कामगाराच्या सपोर्टाक आमी सगळे जाण गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज म्हणटा पळय ते जे अंडरटेकिंग आसूंक तांकां खंयची कॉर्पोरेशन आसूंक आमी तांकां मेळटा तेन्ना जेन्ना तांकां गरज आसतली तेन्ना आमचो संपूर्ण तेंको ताका आमी जे भाशेन तांकां दिवपाक जावो ते भाशेन आमी तांकां दितले. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. रिवणा शाळेंतल्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोशी आड खर कारवाय करपाचें उतर गोंय राज्य भुरग्या आयोगान दिलां. ह्या प्रकरणात शिक्षकांचेर कारवाय करची म्हणून कांय एक्टिव्हिस्ट आयोगाक मेळ्ळे. शाळेत शिक्षक खंय टायट जावन येतात. दखल घेवन आयोगान हेडमास्तरा बरोबर बसका घेवची म्हणून ते मागतात. आयोगान सांगे पुलिसा कडच्यान रिपोर्ट मागला. रिवणा शाळेतल्या चलयेचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात कारवाय करची म्हणून एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट सतीश सोनकाच्या फुडारपणाखाला एक्टिव्हिस्ट भुरग्या हक्क आयोगाक मेळ्ळे. शाळेत टायट जावन येवपी शिक्षकांचेर कारवाय करची म्हणून आयोगाकडे विषय पावला. Although we had come here with reference to the Riverna case, the larger issue was where all the Children's Commission can intervene. And we have been assured by the Women's Commission that one of the things they are going to really put out there is saying that no teachers come with like alcohol intake to the educational institute. Why haven't the women police been involved in this case when it involved a minor who's a girl? आयोगान सांग्या पोलिसांकडे रिपोर्ट मागला. या प्रकरणात खंय रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत कारवाय जातली. I have written to the Superintendent of
Police South Goa. So we are awaiting the reply of that, and we will take necessary action. We will make points to the letter to the Director of Education, and that they should take stern actions against such teachers, and periodically character of the teachers should be reviewed, and we will also hold the PTA meetings. And प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.